दीस आयतार, फेब्रुवारीची 16 तारीख 2025. साध्या काळाचो 6वो आयतार. पहिले वाचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 17 वळ 5 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकट्या सारको. बरें आयल्यारय ताचेर परिणाम तो बगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणून सुवस्ती करिना तें खरें. भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके धाडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तूंप्रास मनशाचें काळीज कपटी. तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एका मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1 तावन 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासोन दीस रात तो नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. तो वाळत्या व्हाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनात. हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. दुसरें वाचप सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळ 12 आनी 16 तावन 20 पर्यंत. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हणून तुमचे भितर थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्ही, क्रिस्ता थंय मरून गेल्लीं सगळीं नास जाल्यांत म्हण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्ता थंय आमी बरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्टां प्रास चड निर्भागपणाची. पूण आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला.
देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी, कित्याक सर्गाराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 ओळ 17 आणि 20 तावन 26 पर्यंत. उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी ती कितलीं भागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्लीं कितलीं भागी, तुमी दोशी जाताल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितलीं भागी, तुमी हांसतल्यात. मनशापुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा. वय, उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गराजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस्स परिसलयले, पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसल्ल्यांक, तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक. तांच्या पुर्वजांनी फटकिरा प्रवाद्यांक तशेंच पुकारल्लें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भाग्यवंतपणाक आपयल्लो देव आमी भागी जावंक आशेता. हें कसलें भाग्यवंतपण? संवसारी चिंतपाचें, मनशा योजनाचें न्ही. बगार देवाच्या राज्यांत सासणीक बाळचें आनी यथेश्ट प्रतिफळ आपणावचें. हें कशें साध्य म्हणल्या सवालाक जेजू आयचे सुवार्तेंत स्पश्ट आनी सरळ जावन जाप दिता. खरो संतोष जेवणा काळांत हेरांक हिणसिताना, फटसाक्स दिवन प्रवाद्यांक कश्टिताना आनी हेरांतावन शाबासकी जोडतना लाभना. बगार जिणयेंत येवचे कश्ट सोंसतना, निती खाल ताणेताना, खालतेपणान देवाच्या उतराक मान बागयतना लाभता म्हण जेजू 8 भागी विशांत शिकोवन दिता. मनीस देवाचेर भरवसो आनी विश्वास दवरतना ताचो मनोभाव बदलता आनी देवाचें रुपणें आनी सारकें हेरां थंय वळखूंक आनी तांकां फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शकता. तसलो मनीस उदका देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां रोंबायलेल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवीं. सुखी धाडीची ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना म्हणटा प्रवादी जेरेमिया. उदका देगेन रोयलेलो, हेरांक सावळे दिवचो, फुलांनी भरलेलो रूख जावंक जेजूची शिकवणू आमकां कुमक करून दी.